Welcome back to Journo Speak. And before the break, we were discussing the media's contribution to the outcome of the recent Goa Assembly elections. आमचे बरोबर आसात महादेवबाब खांडेकर, पांडुरंगबाब गांवकार आणि आमी जे बातम्यो तुम्ही म्हणटाले की ज्यो बातम्यो लोकल रिपोर्टरा कडल्यान येता ताजेर एडिटोरियल जो पळय स्टाफ आहा तांणी एक कंट्रोल दवरपाचो आसता. आतां जनरल आतांची न्यूजपेपरां एडिटराचो कितलो कंट्रोल आसता आनी मॅनेजमेंटाचो कितलो कंट्रोल आसता. हांव जाणा तुमी म्हणजे तुमकां जें कितें सांगन दिसता तें अशें म्हणजे कितलो कंट्रोल आसता स्पेशली ड्युरिंग इलेक्शन टायम्स. ना म्हटलं एक ठराविक काळ असता, इलेक्शन काळ असो किंवा एखादी महत्वाची घटना असता त्या टायमार मॅनेजमेंट एडिटरांचो कंट्रोल काही प्रमाणात असता ना म्हटलं जाल्यार. कारण कितें शेवटाक वृत्तपत्रान एखादी समजा मोठी कसली तरी चूक जाली किंवा नाका आसलेली समजा गोष्ट जाली जाल्यार आफ्टर ऑल हेच जबाबदार असता, मॅनेजमेंट असता, एडिटर असता. त्यामुळे ना म्हटल्यार त्यांचो कंट्रोल ह्या सगळ्या गजालींचेर असतात. त्याचबरोबर बाकीचे रिपोर्टिंग सेक्शन आसा, एडिटोरियल सेक्शन आसा पळय ते ना म्हटल्यार बऱ्यापैकी कंट्रोल करतात आणि ज्यो गोष्टी कंट्रोलान उरोवंक जाय पळय, ज्या गोष्टींचेर कंट्रोल आसूंक जाय त्यो गोष्टी कंट्रोलान दवरपाचो प्रयत्न ते करतात. ना अशातली गजाल नाही. अनेक वेळा भायर असे कोणी कंप्लेंट करतात की अरे आमचे कडेन अमकी न्यूज आयला, अमक्या हेतूंतल्यान सांगायच्यान अशी न्यूज आयला केप्याच्यान. रिटर्न कोण दिना, रिटर्न जर कोणी दिली न्ही जाल्यार गुजा मार्फत तेजेर कितें एक्शन घेवं येता. अनेक वेळा आतां कितें पाप लोकल रिपोर्टर जो आसा, परत ताणें म्हाका बरी याद केली वता, लोकल रिपोर्टर ताका बाबड्याक खबरूय नासता, तो सांगा बसला, तो बिचोले बसला, तो वाळपय बसला, पूण ताच्या नांवान पणजे कितें छापून येवप ताका बाबड्याक खबर ना तें. ताच्या नांवान हांगा अश्यो गजाली चल्ल्यात. पूण हे फक्त आमी उलयतात, जर कोणी रिटर्न जर कंप्लेंट जर येत न्ही जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालूं येतात. अशें कितें जाता काय म्हणून त्यांच्या नांवार तुमी अशी त्यांची नांवां बदनाम करतात तुमी. त्या भायर तुमकां जाती छापून हाडटात तुमी त्यांच्या नांवान, तांकां बरें खबर नासता ह्यो गजाली. गुजान हे एक्शन घेवपाक गुजान एटलिस्ट विचार येता की बाबा अमक्या रिपोर्टरान ती बातमी दिवंक ना म्हणून तेणी जर कंप्लेंट केल्या आसत जाल्यार ती बातमी येयली कशी. म्हणजे कोणा तरी फावरान कोणी तरी केली आसतली न्ही, फायदो आसल्या शिवाय बेश्टोच कोण छापचो ना ती बातमी. आनी एक मुद्दो आहा की मिडियाचो जो पळय इफेक्ट जाता इलेक्शनाचेर ताजेर एक हें आसा. हालीं एक नवी एक हें आयलां की लास्ट 48 hours म्हणजे कॅम्पेनींग बंद जाता, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर जे एडवर्टायजमेंट्स किंवा जे कितें ते बंद जाता. पूण प्रिंट मिडियाचे लास्ट इलेक्शनाचे वोटिंगाचे सकाळ पर्यंत सुद्दां तुमी बातमी एडवर्टायजमेंट हाडपाक शकता. हाजेर एक बंदी हाडची अशें एक सजेशन आसा. हाजेर तुमकां कितें दिसता? ते कशें आहा हे सगळो मॅनेजमेंटाचो विशय, ताजेर आमी उलोवप न्ही, पूण जस्ट एज अ इंडिविज्युअल कितें तरी एक मत आसतलें की इलेक्ट्रॉनीक मिडिया बंद जाता, कॅम्पेनींग बंद जाता, पूण थ्रू प्रिंट मिडिया कॅम्पेनींग चालू उरता. इट इज अलाउड, इलेक्शन कमिशन आज अलाव करता. फाल्यां प्रिंटवाले म्हणटले की आमी छापपाक काल धाडटा पेपर न्ही, काल तुमी बंद केलो ते बरें, पण आमचो पेपरच छापपाक काल गेलो आनी काल येयल्ली ती एड. बातमी येवपाक जाय न्ही, एडवर्टिजमेंट कॅम्प जो पार्ट ऑफ कॅम्पेन जाता तुमी जायरात दिवची न्ही, जायरात दिवची न्ही. लास्ट 48 तासात ताचेर खरो म्हळ्यार विचार करचो पडटलो. इलेक्शन कमिशनान ताचेर कांय तरी उपाय काडचो पडटलो. पूण तुमकां दिसता की एडवर्टायजमेंट्स जे येता ताचो परिणाम जाता? ना, कशें आसा तुमी म्हटलें पळयात लास्ट 48 तासांक जे जाता पळय 48 hours तशें पळोवंक वचत जाल्यार मतदारांचो मायंडसेट हो पयलीं तयार जाल्लो आसता. 48 तासांचें चित्र बदलता पळय तेचें प्रमाण अत्यंत कमी आसता. आनी तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे कांय वेळार रातच्यो कांय गजाली जातात, त्यो गजाली न्यूजपेपरांतल्यान कांय जायना, त्यो भायले भायर जाता. तेका लागून हें जरी जालें तरी सुद्दां कितें जाता की लोकांचो मायंडसेट तयार जाल्लो आसता. लोकांनी एक तयारी केल्ली आसता मानसीक की अमूक मनशाक मत मारप, अमूक मनशाक निवडून हाडप, हें लोकांनी तयार केल्लें आसता. त्यामुळे समजा जायरात हो भाग जो आसा तुमी सांगा इलेक्शन कमिशनान ताचेर बॅन घालूंक ना कांय ना आनी तेका मोकळीक आसा करपाक. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराकूय दिसता की आपलो त्या दिसा समजा जायरात आयली जाल्यार ताचो जास्त इफेक्ट जातलो. आनी अनेक वेळा ताचो इफेक्ट जाताय बी. समजा 2% जरी जालो, 1% जरी जालो किंवा 5% जरी जालो जाल्यार तो इफेक्ट म्हणचोच पडटलो आनी तो जाता इफेक्ट. पण ताचेर बंदी आसूंक जाय किंवा ना इलेक्शन हो एक वेगळो विशय आनी तो इलेक्शन कमिशनाच्या हितून वता. एडवर्टायजमेंट म्हणलें की एक भाग आसा की पेड न्यूजाचो तो सब कमिटीचो रिपोर्ट हांवें म्हणिल्लो तातूंत ताणें सरोगेट एडवर्टायझींग म्हणलां. म्हणजे जे पेड न्यूज ही एडवर्टायझींग अशी धरची, कन्सिडर करची फॉर कॉस्ट पार्ट आनी हे. आतां सरोगेट एडवर्टायझींग दुसरो पार्ट जाता, दुसरे भशेन जाता, जे गोंयांत आमी हे इलेक्शनाक खूब पळयलां. म्हणजे 2 मेजर म्हाका दिसता फॉग आनी गोफ, आनी हे दोग जाणांनी एक एडवर्टायजमेंट कॅम्पेन टीव्हीचेर किंवा प्रिंट मिडियाचेर. फॉगाची चड इफेक्टीव जाली, गोफाची इफेक्टीव जाली ना. आतां फॉग आनी गोफ मुद्दाम ते कॉइन केल्ले दिसता ऑपोजीट म्हणून. पूण अशी सरोगेट एडवर्टायझींग जें आसा हाजेर कितें आसता की
ऑब्वियस आहा की ते एक पार्टीक सपोर्ट करताले, दोन्ही जे कॅम्पेन येयले ते एक पार्टीक सपोर्ट करताले. आता ह्यो पार्टीक सपोर्ट करताले की ना इलेक्शन कमिशनान ठरवप. पूण एट द सेम टायम मिडियाची एक जबाबदारी आसता काय ना की बाबा कोण येता ह्यो एड्स घेवन ते अमूक पार्टीचे काय ना, फाल्यां इलेक्शन कमिशना कडेन सांगचें काय ना, हाजेर कितें म्हणणें तुमचें? ना, हो विषय इलेक्शन कमिशना पर्यंत पावलो. पण जेन्ना हो विषय चर्चेक आयलो आणि तांकां विचारलें पेड न्यूज किंवा अशा प्रकारच्या एडा संदर्भात, तेन्ना ते म्हणपाले आमचे कडेन तसो काय म्हणजे ते ठरवपाचो क्रायटेरियाच काय ना, हे तेंच्यांनी मान्य केलें. आता दुसरो एक भाग आसा, तुम्ही म्हटलें की वृत्तपत्रांनी ताचेर विचार करूंक जाय किंवा नाका. आता ते जर पळयलो जाल्यार वृत्तपत्रांच्या बिझनसाचो तो एक वेगळो भाग आसता. एडवर्टायझिंग डिपार्टमेंट जे आसा पळय तो आपलो बिझनस पळयता किंवा मॅनेजमेंट आहा ते शेवटाक हो एक भाग आसात. सगळेच सोशल वर्क जायना टोटली, त्यामुळे हो एक भाग आसा. पूण डेमोक्रेसी एक खामोजन म्हणटात तेन्ना कितले बिझनेस आनी कितले ना लोकशाहीची हे जी आसा पळय ती राखोवूच जाय. लोकशाही सक्षम लोकशाही उरोवंक जाय, ट्रान्सपरंट लोकशाही जाय आणि तेका लागून वृत्तपत्रांची भूमिका त्या मानान अत्यंत म्हत्वाची आसा. तेका लागून म्हाका एकदां दिसता की वृत्तपत्रांनी कांय गोश्टी आसा पळय ते थंयसर कांय प्रमाणात मातशें मारते घेवचे आणि ताचेर विचार करचो, पारदर्शकपणान विचार करचो की हें बरोबर ठरता किंवा चुकीचें ठरता हाचेरूय एक विचार जावचो. पंडोबा हातूंत कितें जालें, हांवें आयकल्लें की एक दोन गजाली दोन फावटी कितें तरी सर्टन एड्स आयिल्ल्यो आनी त्यो कोड ऑफ कंडक्टाच्या अगेन्स्ट आशिल्ल्यो. म्हणजे जो कोड ऑफ कंडक्ट की ऑपोजिशन कॅन्डिडेटाक क्रिटिसायज करपाक जायना किंवा असो जो कोड ऑफ कंडक्ट आसा, एक दोन न्यूजपेपरान त्यो एड्स परती धाडल्यो तुमी चेंज करा म्हणून. बाकी न्यूजपेपरान कदाचित धाडले नासतले. हाजेर कितें म्हणणें तुमचें की एड कंटेंटाचेर न्यूजपेपराचो कितलो हें आसता? खरं म्हळ्यार कंट्रोल ताचेर आसूंक जाय. म्हणजे कितें छापून येता ते कित्याक सांगता, एक बारीक किस्सो हांव सांगप खूब गरजेचो. कितें छापून येता पळय ते अनेक वेळा संपादकाक बी आमच्या न्ही सगळ्या पेपरांच्या जालें कितें एका इंग्लीश पेपरान एक एड आयली एक 2 वर्सां पयलींची गजाल आनी एका जर्नलिस्टान ती एड दिली. जो जर्नलिस्ट आउट ऑफ मॅनेजमेंट आसा भायलो, कितें म्हणून की कॉल गर्ल्स मेळटा, कितें एक फ्रेंडशीप करपाक मेळटा, चलयां कडेन फ्रेंडशीप करपाक मेळटा अशा प्रकारची एड आशिल्ली. आनी नंबर दिले, ते नंबर आसले त्याच पेपराचे संपादकाचे. इट्स अ व्हेरी सिरियस मॅटर एक्चुअली. म्हणजे हाजो अर्थ कितें एड छापून मोकळे, दुसरे दीस फोनार फोन येतात तांकां आनी मागीर लक्षांत आयलें की आमीच ती एड छापल्या आपल्या संपादकाचो एक म्हणून. हो जो विशय आहा न्ही खरो म्हळ्यार खरोच गांभीर्यान पळोवपाचो. आपल्या कडेन कितें छापून येता, एड कंटेंट कितें आहा तो पळोवंक जाय आमी. तोच पळयलो वचना दिसता म्हाका दिसता. आनी तुमी म्हटलें अशें की जाता कशें की एका उमेदवाराक सपोर्ट करपाक दुसरो कोण तरी त्या मतदारसंघांतलो एक NGOज किंवा आनी कोण तरी आसा संस्था तो एड दिता की तेजें नांव घालना तो ताका मत मारा म्हणून. पूण हे फावटी अमक्या उमेदवाराक किंवा बऱ्या उमेदवाराक अशें मत मारा म्हणटा, जेणे आपल्या कडेन काम केलें इतलीं वर्सां ताका मत मारा म्हणून अशी जायरात जाता. सो तशी जायरात छापपाक म्हाका दिसना की हरकत आसा अशी. पूण कोणाचें नांव जर पर्टिक्युलर जर नांव जर कोणाचें घालून जर येता आसत न्ही जाल्यार असो कंटेंट हे करूंक गरज आहा ती काटछाट करून. म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट स्पेशली कोड ऑफ कंडक्टा अगेन्स्ट जर ती वता जाल्यार ते न्यूजपेपरान करचें करूंक जाय. आनी एक मुद्दा म्हणटा तो परते आय एम कमिंग बॅक टू कॅन्डिडेट मुखार आसा किंवा कॅन्डिडेट फाटल्यान आसा हातूंत. आतां एकच रिपोर्टरान जर दोन वेगळे दिसा एक कॅन्डिडेट मुखार आसा एक कॅन्डिडेट फाटल्यान आसा अशी भुमिका घेतली आनी जी कॉन्ट्राडिक्टरी भुमिका आनी तातूंत ताजी कितें तरी हाजे म्हणजे इज इंटेन्शन मॅलिफायड इंटेन्शन दिसून येता. जाल्यार हाजेर पेपरान एक्शन घेवचें कितें मशिनरी कितें आसा एक्शन घेवपाक? तशें पळोवंक वचत जाल्यार तशी मशिनरी विशेश कांय ना. पण मॅनेजमेंटाचें किंवा सिनियर लोक जे आसा त्या लोकांचें खंय तरी रिपोर्टरांचेर कंट्रोल आसूंक जाय. तेणी जी न्यूज दिल्या, 2 समजा न्यूज दिल्या आनी त्यो जर दोनी कॉन्ट्राडिक्टरी ठरता जाल्यार अशा टायमार सिनियर लोक आसा, एडिटर आसात किंवा चीफ रिपोर्टर आसात किंवा अन्य सिनियर लोक डेस्का वयले लोक आसात, तांची भुमिका आसता किंवा तांचे म्हत्वाचो रोल आसता भितून की तांच्यांनी ताचेर लक्ष दिवप आनी तांच्यांनी त्या रिपोर्टराक सांगप की अशा प्रकारचे जे कॉन्ट्राडिक्टरी ठरता ते तूं करूं नाका. समजा दोगां बॅलन्स कितें आसा ते करप शक्य आसा दोगांचें हें जाल्यार तुवें ती वेवस्थीतपणान मांडप. पण नेमकी विरोधाभास तुवें एकाच दिसात विरोधाभास दाखोवंक जायना. दुसरी गजाल कदाचित दुसऱ्या दिसा तूं कितें दाखयतलो आज जो फाटी आसा पळय ताका तूं म्हणटलो फाल्यां तो फुडें आसा जस्टिफाय करपाक मेळटा. पूण हाजेर पेपरान एक भुमिका घेवची अशें दिसता. दुसरें म्हणल्यार खंयचो कॅन्डिडेट कोणा वावरांत विथड्रॉ जालो आतां मागीर कळटा की तो विथड्रॉ जावंकच नाशिल्लो अशी न्यूज हे इलेक्शनां आयिल्ली आसा आनी ती फट ठरल्या दुसरी दिसा किंवा तिसरी दिसा. कितें एक्शन घेतला रिपोर्टराचेर? ना असो म्हणजे आमच्या कडेन असो विशय पावना. म्हणजे हांव फर्स्ट टायम तुमच्या कडेन अशें आयकता की तसो घडला म्हणून. पूण एक प्रकार घडलेलो परवरी
असं दयानंद नार्वेकरान कितें एक पत्र बरयलें आनी सगळ्यांक ते वर्तमानपत्रांतल्यान घराघरान पावयलें की अमक्या मनशाक सपोर्ट करा म्हणून आनी ते व्हेरी चीप लेवलाचेर ते राजकारण ते आशिल्लें पूण म्हाका दिसता मागीर ताका कावंटर करपाक आनी कोण तरी छापलें कितें तरी आनी परत मिडियान हितून घातलें पेपरान घालून वाटलें लोकांक हो एक प्रकार सोडलेलो म्हाका तुमी जर म्हणटात म्हाजे तर ऐकवत ना एटलिस्ट इल्लेशें हांव इलेक्शन सोडून वता की हालीं एक नवें सुरू जालां की नॅशनल पेपराक एक सप्लिमेंट येता ज्या सप्लिमेंटाक कवर करपा जाय जाल्यार तुमी पयशे दिवपाचे आनी ते पयशे दिवन ते मॅनेजमेंट जर्नलिस्ट तुमचे घरा कडेन किंवा ते पार्टेक किंवा हाका धाडटा आनी कवर जाता आनी ते फोटो येतात ताजेर वेवस्थीत अशे टायपचे इलेक्शनां जालां ह्या इलेक्शनाक म्हाका दिसना खूब कंट्रोल ह्या आशिल्लो खूब स्ट्रिक्ट आनी सगळेच अलर्ट रावले एडिटर चीफ रिपोर्टर्स असिस्टंट एडिटर सब एडिटर सगळेच अलर्ट आशिल्ले सो हो जो ह्या आसा न्हू प्रकार म्हाका दिसना की ह्या इलेक्शनाक घडला ना पूण तो जावपाक शकता न्ही जेन्ना बाकी पार्टी खातीर हें करता म्हणजे कोणाली बर्थडे पार्टी किंवा असल्याक जेन्ना जाता तुमचें कितें म्हणणें की अशें जावप शक्य आसा ना ताजेर कितें कंट्रोल कसो आसचो ह्या टायमार कशें आसलें ह्या टायमार ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक वाव नासलो कारण कितें वृत्तपत्राच्या प्रत्येक बातमीचेर स्ट्रिक्टली इलेक्शन कमिशनाचो वॉच आसलो त्यामुळे ह्यो गोश्टी सगळ्यो करप शक्य नासल्यो त्याच बरोबर मॅनेजमेंटान धरलेलें की इतके चीप जावपाचें ना आनी ताची गरजूय उरोंक ना कारण कितें इलेक्शन कमिशन जर स्ट्रिक्टली वता आनी जर वृत्तपत्राचेर खंयचो तरी आरोप जाता किंवा हें जाता तर ते ह्यो गोश्टी करप ना अशा प्रकारची भुमिका आसली त्यामुळे ह्यो गोश्टी तरी आसतना हांवें आयकलां की सर्टन पॅकेजीस आनी थोडे कितें तरी अशे एडवर्टायजमेंट दिली जाल्यार न्यूज मेळटल्यो किंवा तुवें एडवर्टायजमेंट दिली नाल्यार तुका न्यूज ब्लॅक आवट करतले अशे थोड्यो गोश्टी आयकल्ल्यो कांय जाणांनी तशें केले आसूं येता ना ते आमी म्हणजे पुरायपणान कोणच न्हय करूं शकना ह्यो गजाली कांय पेपरांनी केले आसात पूण कांय कॅन्डिडेट खबर आसा की एक रिपोर्टरान आपल्या हितून बातमी हाडली एका कॅन्डिडेटाचो जाहीरनामो सो तो बातमी तेणी बरोवन दिना फुडें त्या पेपरांतल्या उपसंपादकान त्या उमेदवाराक फोन केलो की कितें पॅकेज आसा जाल्यार छापता आमी हो खरो इन्सिडंट म्हणजे तो म्हाका मागीर ब्रीफ केलो पण हांवें म्हटलें रिटर्न जर कितें हाडून ते उमेदवाराक सांगलें हांवें कितें रिटर्न तूं कंप्लेंट दिता आसत न्ही जाल्यार कितें करूं येता फुडें म्हणून नाल्यार तुमकां इलेक्शन कमिशनराक एटलीस्ट सांग रिटर्न कोण दिवपाक कोणच दिना आनी एकदा इलेक्शन जालें रिजल्ट जाले की सगळे विसरले इवन आनी दुसरें म्हणल्यार हो खर्च आतां एक मुद्दो मोरलिटीचो दुसरो मुद्दो आतां खर्चाचो की पेड न्यूजाचो खर्च कोणी दाखय एक इन्सिडेंट जाल्ले आसा आंध्र प्रदेश लोकसत्ता पार्टी ताणें आपल्या हातूंत ते खर्च दाखयला उत्तर प्रदेशाक एक कॅन्डिडेट पेड न्यूजा खातीर डिस्क्वॉलिफाय जाले म्हणजे 5 वर्सां जावन डिस्क्वॉलिफाय जाले तर गोंयांत अशें कितें जावपाची शक्यता आसा ना अशें कांय जातलें अशें कांय दिसना कारण कितें मुळात हांवें वदर सांगला पळय तुमकां पेड न्यूज ठरोवपाचो क्रायटेरिया हांगासर वेवस्थीत निश्चित केल्लो ना त्यामुळे कोणाचेर तुमी खंयच्या पद्दतीन कारवाई करतले दुसरी गजाल वृत्तपत्रांसून ते तुमी निश्चितूय करूं शकना बाबा तुवें कोणाचे तरी फेवरान न्यूज दिल्ली आसा अनलेस फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन प्रूव जालें बरोबर सो फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन जेन्ना ते कॅशां आसता अशें म्हणटात तेन्ना प्रूव जावप खूब कुस्तार जाता एनिवे मिडियान एक रोल प्ले केलो इलेक्शनाक बरो वायट एक पार्टी म्हणटाली बरो म्हणून एक पार्टी म्हणटाली वायट म्हणून शेवटी लोकांनी ठरोवपाचें की रोल बरो काय ना आनी एज इट स्टँड्स टुडे लोक म्हाका दिसता मिडियान जे प्रोजेक्ट केले ते एक्सेप्ट केले ते प्रमाणे मत मारले ते प्रमाणे एक नवो सरकार बदल घडोवन हाडलो लोकशाहीत बदल हो गरजेचो आसताच लोकशाही बरी चलतली जाल्यार हातूंत दुबाव ना बदल घडोवन हाडला नवो सरकार पणजे आयला आनी हे नोटाचेर थँक्यू पांडुरंग बाब थँक्यू मादेव बाब अँड कीप वॉचिंग जनस्पीक कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया